घर खूप ओल्ड ते मोडले आणि भितन पडले म्हणजे बेडरूमान असे भितन पडले गाडी डॅमेज करूंक लागली न्हू तिने असो धरलो अंकिता कसो हेच्या मम्मीन असो धरलो आणि असो शेवटून मारलो दुखल्लो अंकिताची तकली थंय हेजेर भिंतीर लागली आणि सकयल पडले अंकिता सोमते बेशूद सो डॉक्टरान हेका पळयलो आणि तिका कळ्ळें ते एसॉल्ट केला म्हणून एक म्हटल्यार तुवें तेका मारला मरे ना पुलीस आफयले पुलीस कंप्लेंट केली आमी हांवें आनी अंकितान अशें पासून केला कितें कितें आमी हे करून फ्लिपकार्टार विकताली न्हू वांडो हाडलेले आमी सो गाईज वेलकम बॅक टू माय चॅनल कशी आसात तुम्ही म्हणटली सायकल घेवन कितें बोल्ला रिपेअर करपाक काय म्हणून ऍक्च्युली सायकल आमी ती रेडी करपाक दवरल्या म्हणजे हांवें पेंट बीन मारला तेका क्लियर कोट बीन मारून दवरला बाकीचे सामान तेजे फॅक्टरीन धाडला क्रोमिंग करपाक सो ही सायकल 500 रुपयांक घेतलेली हांवें आतां रिस्टोर करतलो थोडे दीस चलयतलो मागीर पळोवपाची कोणाक दिवपाची ओके हे हांव उलोवपाक कांयच येवंक ना तुमचे कडेन 2-3 दीस पयलीं तुमकां हांवें एक व्हिडिओ घातलेली रिगार्डींग वेर इज अंकिताज पेरंट्स काय म्हणून आनी तुमकां हांवें सांगलेलें तेजी पेरंट्स तेजी फॅमिली यू नो खंय कितें आहा पळय तें तुमकां सांगलेलें तुमी खूब जाणांनी विचारलेलें हेजी फॅमिली खंय आहा की ना आनी त्या बद्दल हांवें तुमकां एक धाकटुली क्लिप घातलेली तरी तुमकां जाय जाल्यार एक रिकॅप हांगासर घालता ओके सो आफ्टर दॅट यू नो हेच्या फॅमिलीन अशें केलें की तुवें रेप केला मरे अंकिताचो म्हणजे म्हाका तुवें रेप केला मरे अंकिताचो आनी अशें करून खूब त्रास करूंक लागले यू नो खूब सारके आनी हांव मेजर आसलो आनी ते मायनर आसले त्या टायमार म्हाज्या तोंडान म्हाजे कडेन कांयच जायना यू नो एट दॅट मुमेंट आय कांट डू एनीथींग कित्याक म्हाजे कडेन तेजी कस्टडी काय ना त्या टायमार ओके गार्डियन्सा कडेन तेजी कस्टडी आसता सो म्हाजे कडेन काय ना आनी एट दॅट मुमेंट म्हाजेर तेंच्यांनी कंप्लेंट पासून घातलेली जाल्यार म्हाका वचोन भितन बसचो पडटलो आसलो न्हू आनी तुमकां मोस्ट ऑफ द टायम तुमकां खरें सांगता गायज जे कोणी मोगान आसा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही मेसेज हांव तुमकांय दिवंक सोदता तुमी गर्लफ्रेंडाक घेवन खंय डेटीक वयता खंय कितें करता यू नो तूं मेजर आसा तुजे गर्लफ्रेंड मायनर आसा ओके आनी हांव म्हणिना जाणटो आनी धाकटें अशें म्हणिना यू नो 18 वर्साचो चेडो आनी 17 वर्साचें चेडूं आसा जाल्यार तुमकां बाबा 18 वर्साचो कोण भुरगो आहा तेका खूब त्रास फ्युचरान कशें तें तुमकां सांगता यू नो चेडवाची फॅमिली सदींच आपणाच्या भुरग्यां कडेन चेडवा कडेन प्रोटेक्टीव आसता मागीर ते किडनॅप केले म्हणून की कंप्लेंट घालता आपणाच्या चेडवाचो मॉलेस्टेशन केलें रेप केलो म्हणून कंप्लेंट घालता आनी एट द मुमेंट तुमकां मागीर चिल्ड्रन्स एक्ट लागता आनी तुमकां भितन बसचो पडटलो जेलीन इनस्पायर्ड ऑफ नोईंग यू हॅव नेवर डन एनीथींग रॉंग बट तें सिद्ध करपाक वर्सां वयतलीं आनी तें एक यू नो एक न्यूजार येता जाणा की अमक्यान रेप केलो मॉलेस्ट केलो जाल्यार ते तुका लायफ टायम उरता कॉलेजीन स्कुलान सगळ्याक कॉलेजीनूच न्हू स्कुलानूच न्हू यू नो लायफ टायम उरले तुजे कडेन एक रिमार्क कसो ओके आय हॅव अ लॉट ऑफ टू टेल लॉट म्हाका म्हाजे कडेन खूब कितें कितें आसा सांगपाक तुमच्या खातीर बट नॉट यू नो एका व्हिडियोन तुमकां सांगूं शकना बट ते टायमार म्हाज्या वांगडा हे सिच्युएशन जालें आय वॉज नॉट एबल टू डू एनीथींग अंकिताची मम्मी एक्सपायर जाली ओके आनी जेन्ना अंकिताची मम्मी बरी नासली तेन्ना कोणूच येनासलो अंकिताची मम्मी जेन्ना एक्सपायर जाल्ली तेन्ना कोणूच तिका यू नो खांद्यार व्हरपाक पासून येवंक ना जळोवपाक पासून त्या टायमार कोण ना हांगालो वॉर्ड मेंबर आहलो फक्त आनी आफ्टर डॅथ यू नो तेजी फॅमिली येवंक लागली अंकिताचे यू नो थोडे फॅमिली येवंक लागली कित्याक एकटें आहा चेडूं न्हू तें बरें चिंतून न्हू खंयची प्रॉपर्टी हडप करूंक मेळटा काय अशेंच न्हू कितें म्हणूंक सोदता तूं सांग न्हू जेन्ना इतली वर्सां न्हू खरें सांगू आमची फॅमिली नात ही म्हाज्या डॅडी गेल्या वाटेतले तुमकां सांगता आनी ते टायमार ती येयली हांवें कितें केलें धांवडोन घातलो डायरेक्ट अभि तेणी डायरेक्ट धाडून घातलो तेंकां हेणी म्हटलें कितें हांगा येवं नाका इतली वर्सां तुमी केन्नाच ना हांगा ती कित्याक येता ह्या टायमार आनी कित्याक येता पयलीं तुमी केन्ना वायटा बऱ्याक नासलीत आनी आयज आवय मरोन तुमी येता मरणारूय ना तिच्या आपूण एकलेच चेडूं भुरगें आनी तुमी त्या टायमार नात आनी तसल्या सिच्युएशनान ती कितें तुमकां सांगू हांव इट वॉज हॉरेबल सारकें ते आमचे दीस सारके 2021-22 साल सारके हॉरेबल आनी म्हाजेय खूब प्रॉब्लम्स जाल्ले यू नो इवन आय वॉज नॉट एबल टू डू एनीथींग तुमकां खरें सांगता काय हांव खंयच्याय जाग्यार न्हू आय एम ऑलवेज देर बट वेन इट कम्स टू डेथ कोणाची डेथ म्हाका न्हू खरें सोंसूंक जायना म्हाका सारके खूब त्रास जाता आय लिटरली क्राय एका जाग्यार बसून हेजी जेन्ना मम्मी एक्सपायर जाली तेन्ना हांव एका कोनशाक बसलेलो भियोन
भियोन बोललोलो एका कोणशाक आनी आय वॉज नॉट एबल टू डू एनीथींग. हांवें अंकिताक पयलींच सांगलेलें, खूब पयलीं सांगलेलें अंकिताक, जेन्ना तुज्या मम्मीक तर बारीक सारीक कितें वायट बरें जालें न्हू, म्हाका एक्सपेक्टूच करूं नाका तूं. हांव तुका वीक लिंक त्या हितून हांव देवा कडेन त्या खातीर सदींच मागता तुमच्या सगळ्यां खातीर. कोणाच्या घरान डेथ जायना पुरो, कोणाच्या घरान कितें वायट बरें जायना पुरो. अरे दुश्मनाचे पसून वायट चिंतया नाका आमी, कितें म्हणूंक सोदता हय. सारकें न्हू. मेन थिंग गायज कितें आसा जाणा, जेन्ना आवय बापूय नासता पळयात तेन्ना न्हू खूब जाणां अशे येता त्रास करपाक. खूब जाणां म्हणजे खूब जाणां, तांकां कितें दिसता सांग, हांगासर मोव पडला, हांगासर खणया म्हणून येतात. सारकें न्हू. तळेत आसता ते. आनी कितें आहा पळय, समटायम्स एक फॅमिली आसता की ते वायटा बऱ्याक सदीत आसता. बट म्हाजी फॅमिली तशी आसा, खूब बरी आहा वायटूय आसा. हांव कोणा वांगडा इंटरॅक्ट करिना. म्हाज्या बद्दल सांगता तुमकां, म्हाजी मम्मी डॅडी आनी भयणी शिवाय हांव चड केन्नाच कोणाक इंटरॅक्ट करिना. कोणागेर चवथीक वचना, कोणाच्या बर्थडेक वचना, कोणाच्या लग्नाक वचना. ओके, हांव म्हाज्या हितून आय एम हॅपी इन माय स्मॉल लिटल वर्ल्ड. म्हाका धाकट्या हितून हांव खूब हॅपी आसा. म्हाजें तशें. आनी हेज्या उपरांत खूब प्रॉब्लमां अशी जाल्लेली आसा. अंकिताचें तें घर खूब ओल्ड न्हू, तेज्या आजयेच्या टायमाचें न्हू तें आजयेच्या टायमाचेर. घर खूब ओल्ड. तें मोडलें आनी भितन पडलें, म्हणजे बेडरुमान अशें भितन पडलें. आनी दुसऱ्या दिसासून पावस चालू आनी बॉल्सान ₹1 ना अंकिता कडेन. कित्याक तेजे सगळे हांगासले टॅनंटाचे जितले पयशे येताले तितले तेजे बाबडे मॅडिसिनाक वयताले. मम्मीचे लोन काडला तेका वयताले. आनी तुमकां खबर आसा कोरोनाचें सिजन, कोरोनाच्या टायमार कोण हांगासर कोणा कडेन ₹1 आसनासलो. आनी घर अशें मोडून पडलेलें. भितन अशें डायरेक्ट उदीक वतालें भितन, डायरेक्ट अशें. फोटो आहा, कितें आहा जाल्यार तुमकां बारीक सारीक अटॅच करता. फोटो बिटो आहा जाल्यार तुमकां दाखयता. बट दोज डेज केन्नाच कोण दारार असो येवंक ना की बाबा अंकिता तूं आहाय मुगो, तूं आहा मुगो, सारकें आहा मुगो. जावं अशें न्हू की बाबा हांव एक चेडो भुरगो न्हू, अनोळखी मनीस हांव. येवन केन्ना अशें कोणी टापोवंक पसून ना की तूं चेडो भुरगो, तूं हांगा कित्याक, आमच्या अंकिता कडेन तूं कित्याक, तूं कोण, कोणूच ना. की अशें दिसता न्हू की आपणाचें अंकिता म्हाजें सांगता, ते म्हणटा आपणाक कोणूच नाका म्हणटा घरान. पण म्हाका अशें जाता न्हू की बाबा कोणी येवचें अंकिताक विचारचें, तेजें हॅपिनस विचारचें की बाबा तो भुरगो कोण तुज्या वांगडा आहा, तो कोण, कितें, कसो. एक आसता न्हू, एक फॅमिलीक आसता न्हू, कन्सर्न आसता न्हू की बाबा हो भुरगो खरोच बरो काय की हो फालतूर. हेज्या वांगडा आमचें अंकिता आसा तें बाबा कितें बरें आहा काय ना तें बीन कांयच ना न्हू बा. हय, कांयच ना. सो एक आसता न्हू तशें. मागीर थोड्या तेंपान अशेंच जावंक लागलें की उडती न्यूज आमच्या घरा कडेन पावूंक लागली, म्हणजे म्हाज्या फॅमिली कडेन, म्हणजे मम्मी कडेन, म्हज्या डॅडी कडेन बीन अशी. हे तुज्या चेड्याक हेजे कडेन कित्याक धाडटा, हे फालतूर, हे फालतूर चेडवाक तेका कित्याक लागीं दवरला न्हू बा. हय. आनी आमचे पेरंट्स तुका कशें जाणा, म्हाजी तुका फॅमिली सांगता गायज. म्हाजी फॅमिली व्हेरी कूल सारकी, कूल मायंडेड सारकी, ओपन मायंडेड. आनी ओल्ड जमान्यांतले ते तेंचे हें ना. ती म्हणटा कितें, अरे तुका तुजी लायफ म्हणटा, तुमी जाय तशी भोंवा, तुमी जाय तशे कपडे घाला, ते सलवार साडी आमी तुमकां फोर्स करूंक ना अशें घाल म्हणून. हेका म्हणटा म्हाजी मम्मी डॅडी, तुका जाय तें तूं घाल, तुजेर सूट जाता तशें तूं घाल, आमकां कांयच प्रॉब्लम ना. म्हाजी मम्मी डॅडी तशी, तुमी जाय तशी भोंवा, जाय तशी रावा, एन्जॉय करा लायफ, खेळा कुदा, मस्ती करा, सगळें. ओके. सो म्हाज्या मम्मीन केन्ना, डॅडीन केन्ना तें सिरियसली घेवंक ना. आमकां म्हाज्या मम्मी डॅडीक खबर आहा हांव कितें करता तो केन्ना रॉंग करचो ना. येस, मस्ती खूब केल्या हांवें. मम्मी डॅडीक खूब डिसअपॉयंट केल्लो आहा लायफान, त्रास केल्लो आसा हांवें ना म्हणिना दूध का दुला हांव खूब मस्ती केल्लेली आसा. म्हाजे मिस्टेकांतल्यान हांव स्लो सुदरोन आयज हांगा तुमच्या मुखार आसा इन एक अलग वेन. म्हाजी प्रिवियस लायफ तुमी पळयतले न्हू, इट वॉज, तुमी म्हणचेच ना हो तो भुरगो, हो आतां भुरगो असो. आनी अशें सिच्युएशनान आमच्या वांगडा खूब अपसायड डावन जाता. कोणाचें बरें करूंक वचत न्हू, हे लायणीन समज कोणाचें बरें करूंक वचत न्हू, ह्या लायणीक वायट दिसता. बरें हांगा केलां, हेजें बरें केलां, आमचें करूंक ना, फालतूर ती म्हणटात लोक, फालतूर. आमच्या ल्हान भुरग्यांक पसून जे आमच्या वांगडा आसता तेंकां पसून सांगता, रे व्हिडिओनी वचो नाका, तुमी पाड जातली, अशें तशें. सो दीस इज पार्ट ऑफ लायफ गायज. आमी तें चड घेवन बसना. आमी घेवन बसलेले जाल्यार आयज आमी तुमच्या मुखार आयज हांगा आसची नासली न्हू बा. कितें म्हणूंक सोदता. आमी तुमच्या मुखार आसची नासली. आनी इवन गायज कितें आसा जाणा, जेन्ना आमी ब्लॉगिंग चालू केल्लेलें पळय,
त्यांना सुद्धा थोड्या जणांनी असे म्हटलेले की ब्लॉग कित्याक करता, आमच्या नावाची घाण जाता म्हणून. तसे असतात ते. सो दिस इज हॅपनिंग. हे आमच्याच वांगडा तुमच्या सगळ्या वांगडा जाता असतले. ओके. आणि एक दिसांनी अशें जालें सिच्युएशन की अंकिता सारकें सीक, सामकें सीक. आनी हांव खंय तरी गेल्लो पयस. ओके. म्हाजें एक काम आसलें म्हणून हांव खंय तरी बॉम्बे काय खंय तरी गेलो. अंकिता सामकें सीक. अंकिताक सारकें किडनी स्टोनाचें कितें तरी न्हू. हय, खूब पेन जाता गाल ब्लॅडरान सारकें. इतले पेन जाता, इतले पेन किडनीचे इतले पेन जाता सारकें. तुमकां खबर आसा कोणाक किडनी स्टोन आहा तेका खबर आहा. आनी एके वाटेन हेजी मम्मी थंय ती त्या टायमार पिशापणां करी मारूंक धांवताली, एसॉल्ट करूंक धांवताली. आनी तिणें असो धरलो अंकिताक, असो हेज्या मम्मीन असो धरलो आनी असो शेवटून मारलो. ओके. भिंतीर मारलो, म्हणजे असो धुकल्लो अंकिताची तकली थंय हेजेर भिंतीर लागली आनी सकयल पडले अंकिता सोमते बेशूद. आनी रातची 8:30 जाल्ली. हांव म्हाजें काम करून थंय बॉम्बे रुमार पावलो आनी हांव अंकिताक फोन मारता. फोनूच उखलिना. कॅमेरा ऑन केलो, म्हणजे घरांतलो कॅमेरा ऑन केलो, कॅमेरान दिसत ना. ओके. हे दिसत ना. त्या टायमार हॉलान कॅमेरा आसलो, भायर आउटडोर कॅमेरा आसलो, रुमांनी कॅमेराज नासले. ओके. त्या टायमार नासले. आनी एक सर्टन हें आसता न्हू, एक प्रायवसी आसता कितें तरी. आनी त्या टायमार नासले. आनी हांव कॅमेरार बोवा मारता, फोन मारता, फोन ना कांय ना. आनी तुमकां खबर आसा गायज, नेबर्स म्हणटा पळय इज द मोस्ट विकस्ट लिंक इन एवरीबडीज लायफ. वी नेवर कितें म्हणटा इंटरॅक्ट वीथ एनी पीपल. आमी कोणाच्या लायफान इंटरफियर करिना. कोणाचें वायट बरें, वायटाक आमी सदीं धांवन वयतले. ओके. बट कोणाच्या हेतून आमी इंटरफियर करिना केन्ना, कोणूच ना. आनी तुमकां सांगलेलें हांवें, हेज्या नेबरान कितें केलें पळय, हेजो नंबर काडून कोणाक दादल्यांक दिलो बार्राचेर आनी स्प्रेड केलो, एका कॉल मार आनी त्रास कर, शी इज अ फालतूर गर्ल, अशें तशें. कोणूय ना, लिंकूच ना, म्हणजे खंय कितें करूं. हांव सारको टेन्शनान खूब सारकें. आनी अंकिता सारकें बेशूद थंयच पडला. ओके. 9 जाली, 10 जाली, 11 जाली, 12 जाली. ओके. आनी हेजी आवय थंय हॉलान भोंवता ती दिसता म्हाका. ओके. हॉलान भोंवता ती दिसता, पिशापणां करता ती दिसता. सुजयेचेर कितें म्हणटा ते सोफार बसल्या, उठता, सकयल बसता, आनी कितें करता. आनी म्हाजी गाडी आसली हॉलान हिंगेर, गाडी डॅमेज करूंक लागली न्हू. होय, गाडी डॅमेज. म्हाजी गाडी म्हणजे कितें करूंक लागली, कितें गावता हातीन कितें गावता फोडूंक लागली, म्हणजे अशी मारून फोडूंक लागली. ती इंटेन्शनी करिनासली, मनांतल्यान करिनासली, पूण तेका कितें म्हणूंक सांगू तुमकां हांव, ती मनांतल्यान करिनासली, ती पिशी आसली, ती पिशापणां करी त्या टायमार तिका तशें जातालें. आनी हांव कॅमेरा वयल्यान पळयता. ओके. ती म्हाजी गाडी डिस्ट्रॉय करता पळय ती. हांवें म्हणलें कितें जालें अंकिता, खंय गेलें तरी खंय, कितें करूं. हांव कॅमेरा वयल्यान बोवाळ मारता हेज्या आवयक, अंकिता खंय ना. फोन मारता शेवट फोन जालो हेजो बंद, बॅटरी काबार जाली. आनी मागीर म्हाका 1:30 सुमार अंकितान कॉल केला आनी अशें जालें म्हूण सांगलें. आपणाक तकली दुखता. दुसऱ्या दिसा आमी गोंयान पावले, पळयताले हेजी तकली येदी सुजल्या एका वाटेन, येदी सारकी. हॉस्पिटलान हॉस्पिटलान आनीक व्हडले प्रॉब्लम. हॉस्पिटलान गेलो, तुमकां खबर आसा आयज काल सरकारी हॉस्पिटल म्हणटात पळय ते, आमची कितें आमचे कडेन त्या टायमार पयशे ना प्रायवेट हितून. सरकारी हितून आमी तर खंय गेले जाल्यार थंयसर प्रॉब्लम. हांवें गेले, एंट्री मारली, हेका पयलें जाल्यार डॉक्टरांक कळटा न्हू, एसॉल्ट केला जाल्यार कळटा, पडला जाल्यार कळटा. डॉक्टरांची वायट हें आसना केन्ना रॉंग आसना. डॉक्टर कितें करता ते सदींच रायटूच करता. तर डॉक्टरान हेका पळयलो आनी तेका कळ्ळें ते एसॉल्ट केला म्हणून. एक तर कितें मारला, एक तर तेका आपटून हें केला म्हणून. म्हाका डायरेक्ट म्हटलें तुवें तेका मारला मरे, तूं कोण. हांवें तेका सांगलें अमको अशें. तेजो कोण तो तेका सांगलें तुवें तेका मारला मरे. हांवें म्हटलें ना. अंकितान सांगलें ना तुवेंनूच मारला. तशेंच जाता तें. चेडूं भियोन केन्ना सांगिना. पुलीस आफयले, पुलीस कंप्लेंट केली. सो म्हाका सारकें इट वॉज हेडेक ऑफ माय लायफ सारको. 2021-22 साल म्हणटा पळय ते सामकें. पुलीस आफयले, पुलीस येयले, म्हाका भितर व्हेलो, हेजे स्टेटमेंट घेतले. हे बाबडे नाच म्हणटा, कोणूच ना तशें जावंक ना. तेजी आपणाची तकली आपणाच्या आवयन आपणाक धुकल्लो, ती पिशी कशी बिहेव करता. ना आयकात ना, कोणूच आयकाना. मागीर थंय म्हाजो एक वळखीचो फ्रेंड आसलो पुलीस, तेणें मागीर सांगलें अशें सिच्युएशन आसा, थिंग्स वेंट इन अ गूड वे, काय वायट बरें जावंक ना. आनी हें करून आमी घरा येता म्हटल्यार हेजी आवयन मेन दार फोडलें आनी ती गायब न्हू. म्हणजे पिशापणां करी न्हू ती, दार फोडलें आनी ती गायब.
गायब जाली आनी ती सगळ्याक भोंवता बाबडी, सगळ्याक एका थंय देवळान हांगा थंय खंय 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 भोंवता आनी आमकां गावात ना, आमी सोदता आनी तुमकां लिटरली सांगता गायज, लिटरली तुमकां सांगता, म्हाका मम्मीन दिल्लेले 350 रुपया टॅबलेटी हाडपाक दिल्ले, कसले तरी प्रेशराचे टॅबलेटी, आनी उरलेले पयशे व्हरोन म्हाका मम्मीक दिवंक जाय. सो ती टॅबलेट आसली 300 रुपया, हय 300 रुपया दिल्ले. टॅबलेट आसली 220 रुपयाची आनी बाकीचे हांवें पेट्रोल घातले गाडयेक आनी आमी भोंवता मम्मीक सोदता म्हणजे हेज्या आवयक सोदता पेट्रोलूय ना गाडयेन, हेका खंय सोदतले कितें ना कांय ना. आनी म्हाका अशें दिसतालें तकली भिंतीर आपडून फोडूंक कशी, म्हणजे म्हाजी की एक चेडो भुरगो 2 हात पांय आसा, सगळें आसा आनी कांयच करूं शकना. आय वॉज नॉट फायनान्शियली एबल टू स्टँड ऑन माय ओन फीट. आनी काय कोणाक फेक प्रॉमिसीस म्हणटा न्हू, एक चेडवाक सांगता आय वील ऑलवेज कीप यू हॅपी, आय वील ऑलवेज नेवर लेट यू क्राय, हें तें आनी बॉल्सान 1 रुपया ना. आय वॉज सारको कितें म्हणटा तें आमचें हेल्पलेस, कांयच करूंक पावना. वी डोंट हॅव एनी चॉयस. हांव म्हाकाच पॉयंट आवट करी की वॉट इज दीस, वाय आय एम नॉट एबल टू डू एनीथींग. मनांतल्या मनान खाताले वचोन खंय तरी सुसायड करूं, अशें करूं तशें करूं. बट अंकितान म्हाका सदींच स्ट्रॉंग दवरलो, सदींच स्ट्रॉंग दवरलो, सदींच. अरे कितें काय म्हणटा, आमी इतले पयलेलेच आसा, फुडें लायफ आसा मरे, हांगाच लायफ एंड जाली. आनी सेम थी जें तुमकां हांव सांगता तें म्हाका अंकितान सांगलेलें. तुका आवय बापायन जेवन खावन तुका शिकोवन तुका व्हडलो केला कित्याक, नाका जाल्लें करपाक ना, यू हॅव लायफ. सो हें चिंतून आमी मागीर फुडें सरलीं कितें कितें. हेजी आवय मेळोकूच ना, मेळत ना जाली. रातची 12 जाली सोदता पुलीस स्टेशनार गेली. पुलीस स्टेशनार आमकां अशें म्हटलें की तुज्या आवयक मारताय मुगो, अशें म्हटलें न्हू. हय तूं तुज्या आवयक मारताय मुगो, तुज्या बॉयफ्रेंडाक घेवन तूं आवयक तुज्या मारताय मुगो, कित्याक हेज्या फॅमिलीन तशें केल्लेलें. तुमकां सांगलेलें पळय जेन्ना ती पुलीस घेवन आनी कोणा एका बायलेक घेवन, सांगिना हांव, सांगीत जाल्यार तिका हेट येतलो त्या बायलेक, आनी अशें केलें म्हणून. सो इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट. म्हाका सारकें डिफिकल्टीज वाडली म्हाजी सारकी. मागीर हेजी आवय शेवट आपुणूच येयली घरान येयली, बसली आनी कितें तुमकां सांगू. आनी एट दॅट मुमेंट सारकें हॉरिबल सिच्युएशन, सारकें येता वयता पुलीस स्टेशनाचेर खंयच्या गेले जाल्यार ते नजरेन पळोवप की ही दोगां ती, हो तो, हें तें नुका कोणा कडेन कितें हेल्प करूंक गेल्यार अरे तूं फाटींच न्हू फोन मारलेलो की अशें जालें. नोबडी वॉज लिसनींग. कोण एका हॉस्पिटलान घेवन गेलो, थंय म्हाका हूक करलो. सो अशें जातालें. एकदां दिसतालें की कितें चल्लां ही लायफ, कित्याक कितें सत्य कितें तोंडांतल्यान उलोवंक वयता जाल्यार फुडल्या मनशाक व्हॅल्यूच ना कांयच. हे इतले सगळे प्रॉब्लमा आमच्या लायफान जावन पासून आमी आयज तुमच्या मुखार उबी आसा विथ अ स्ट्रॉंग कितें म्हणटा ती पर्सनॅलिटी हय आमी केन्ना तशें चिंतूंक ना की आमी कितें करतली ती आयज तुमच्या मुखार उबें रावंक पावतली म्हणून. मागीर आमी आमची बारीक सारीक जर्नी स्टार्ट केली. हांवें आनी अंकितान अशें पासून केला, कितें कितें आमी हें करून फ्लिपकार्टार विकतालीं न्हू. हय वांडो हाडलेले आमी. हय स्लिपर हाडलेले. हांव बॉम्बे गेल्लों न्हू, सो हांवें थंय कॉन्टेक्ट केल्लेले. मागीर बॉम्बेसून जशें हांवें तुमकां पळय म्हाजें एक सुप्रीम हेजे फ्लिप फ्लॉप दाखयला पळय तुमकां, म्हाजो फ्रेंड आहा म्हणून म्हाका डिस्कावंटान पडले, तशें म्हाका बाकीचे स्लिपर आमी खूब सेट हाडलो, कितले तरी हजाराचो न्हू. हय 8,000 दिसता, 8,000चे स्लिपर हाडले, म्हणजे सादे म्हणजे 200-300 रुपयाचे. वी यूज टू सेल इट ऑन फ्लिपकार्ट. मागीर हांगाल्या बारीक बारीक शॉपांनी. मागीर जायनासले, लॉस जातालो, रिटर्न करताले लोक. तुमकां खबर आसा हॅक्टीक फ्लिपकार्टाचेर आतां तुमी खूब जाणांनी ऑर्डरी मारल्या आसतले, मेशोचेर, एमेझॉनाचेर. तुमकां अशें दिसता की हें बरें ना जाल्यार तुमी रिटर्न करता. बट जेन्ना तुमी रिटर्न करता जाणाय, ते फुडल्या मनशाक इतलो हेडेक आसता, ते रिटर्न करता तेजे ट्रान्सपोर्टाचे पयशे भरचे पडटा, मागीर आमकां रिमार्क येता, मागीर आमचे पॉयंट्स कमी जाता, मागीर आमचें अर्निंग कमी जाता. आनी तशें सिच्युएशनान आमी त्या टायमार मागीर सारको गिव अप सारको. मेन थिंग कितें आसलें जाणाय गायज, तेन्ना जेन्ना कोरोना स्टार्ट जाल्लो पळय 2020 न्हू रे हवे, ते 2023 मेरेन तुमकां खरें सांगूंक गायज, म्हाज्या न्हू रुमार फक्त दोगांच जाणां रावतालीं.
इतले रूम हा पण दोगाच जाणार रावताली, बाकीचे सगळ्या गावांक गेल्लेले, कोणूच नासले हांगासर. कोणूच ना. आणि म्हणजे तेंकाय म्हणून कामा ना जाल्यार ते म्हणून कसले रेंट दितले. ओके, ते दिवं शकना न्हू. आणि मेन म्हणटा ते टेरस लिकेज जावंक लागली. हय म्हणजे खूप वर्साचे स्ट्रक्चर न्हू, 35-30 years ओल्ड. सो टेरस लिकेज जावंक लागली. मागीर हांव आहा जाल्यार क्लिप्स घालता तुमकां. हांव आनी अंकिता दोगांय बसून हे वॉटरप्रुफींग पेंट मारप टेरसीचेर. दोगांत आमकां कांय नॉलेजूच ना. यूट्यूब व्हिडिओ पयले केले जाल्यार जालें, देवाचें नांव घेतलें फुडें सरले. सातेरी देवी आमची आसा, तेजें नांव घेतलें फुडें सरले, जालें म्हणून. सो अशे डिफिकल्टीज लायफान खूब पयला हांवें. आतां तुमकां कितें दाखयता पळय. ही आतां वाण. ओके, दीस कॉस्ट मी अरावंड 1000 समथींग 600 कितें तरी. आनी ही आतां हांव पांयांक घालता. आय एम नॉट ग्रेटफूल इनफ हांव ती वाण्यो पांयांक घालता म्हणून. इतल्यो म्हारग घालता. एक टायमार ते 1500 खूब व्हडले आसताले. तुमकां हांव 3-4 व्लॉगांनी हांवें तुमकां ऑलरेडी सांगलेलें. बिफोर वी यूज टू गो, आमी मागताले मिरची पाव, हांव आनी अंकिता. खंय गेले जाल्यार भूक लागले जाल्यार, आनी एक च्या म्हाका. ओके, अंकिता केन्ना च्या पियाता, केन्ना पियाना. आयच्या डेटीक जेन्ना आमी मेहनत करता, 2 रुपया मातशे एक्स्ट्रा जोडटा, जाल्यार आमी वयता आनी पयलीं मागता कॉफी. आनी सामोसाच्या जाग्यार, मिरची पावाच्या जाग्यार आमी मागता कितें म्हणटा ते शाकोती. सो दीस इज दीस इज समथींग कितें म्हणटा ते सगळ्यांच्या लायफान अशें जाता आसतलें. जेन्ना तुमचो 2 पांय तुमी वयर काडटा तुमच्या मेहनतीचे, घामा कश्टाचे. तुमी तुमचे तुमी जी माती, ज्या मातयेंतल्यान तुमी येयल्या न्हू, तुमी इसारता. तुमी जे तुमचे लायफ पळयलेली आहा न्हू, तुमी इसारता. ओके, तुमी परफ्यूम मारून भोंवता आनी दुसऱ्याचे घाम कश्ट काडून जो मनीस येता तेजो घामाचो वास येता, मागीर कितें वास मारता रे तेका, अशें जाता. सो हे तुमकां हांव सांगूंक सोदतालो. आनी केन्ना मनीस, लोक न्हू, केन्ना बरे लोकांक म्हणजे सिन्सियर प्युअर हार्टेड लोक आसता पळय, तांकां केन्नाच सपोर्ट करिना. नाका जाल्ले कोण आसता खबर आसा, हेजे तेजे बॅक बिचींग करप, हेजे तेजे चामार चवकशी करप. ओके, हांगाल्ले थंय, थंयसरले थंय करप. तांकां लोक खूब सपोर्ट करता. सारकें मुगा कितें म्हणूंक वयता ते, तांकां खूब सपोर्ट करूंक वयता काय. आनी हें अशेंच न्हू आं, हेजे उपरांत सारकें वर्स्ट, आनीक वर्स्ट जालें लायफ आमची. 2020 कितें 22 जानेवारी मार्चानसून सारकी लायफ हॉरेबल जाली आमची. पावसाचो सीझन चालू जालो न्हू, लायफ हॉरेबल जाली सारकी. आय नो दीस व्हिडिओ वील गो मोर लॉंगर, म्हणजे फुडें फुडें वयतली आनीक व्हिडिओ. आनी तुमकां बेश्टोच इतलो टायम ना कोण भायर आहा तांकां, भाव भयणांक म्हाज्या इतलो टायम आसचो ना. आय एम सो सॉरी गायज, तुमचो टायम वेस्ट करता आसतलो हांव. बट तुमी परत परत म्हाका विचारता म्हणून तुमकां सांगूंक सोदता. म्हाका खूब टायम लोक विचारता, टेल मी युअर लव स्टोरी, हाव यू गायज आर मॅट. बिफोर आमी कशी मेळ्ळी, आमची लव स्टोरी कशी स्टार्ट जाली, बिफोर दॅट वी हॅव टू टेल यू ऑल दीस थिंग्स. आमच्या लायफान कितें जालां पळय तें, तेजे उपरांत तुमकां एट द एंड आमी सांगता की आमची लायफ सुरवात कशी जाली. ओके, सो सॉरी गायज, तुमचो खूब टायम वेस्ट केल्लो आसा हांवें. थोडें कितें आहा तें तुमकां मागीर फुडल्या थोड्या दिसांनी केन्नाय सांगता न्हू. हय.